नारव्या तीर्थ क्षेत्राचेर जावपी घाट आरती प्रकल्पाक लागून थंय आशिल्ले मसणबुयेक धोको उप्रासपाची शक्यताय आसा। मसणबुयेक हात लावपाचो यत्न केलो जाल्यार आमी ओगी बसचे नात अशें म्हणीत मसणबुये संबंदीत आशिल्ल्या वाठारांतले लोक आक्रमक जाल्यात। तिडकिल्ल्या लोकांनी आयतारा नारव्या आंदोलन केले। आमचो जीव लेगीत गेल्यार जाता, मात आमी फाटीं सरचे नात अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या। आमची स्मशानभूमी आमकां जाय, आमची स्मशानभूमी आमकां जाय, आमची स्मशानभूमी आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमची स्मशानभूमी। गोमंत सरिता पूजन हे संकल्पने खाला पर्यटन खात्या वतीन 11 कोटी रुपया खर्च करून नारव्या पंचगंगा तीराचेर घाट आरती प्रकल्प उबारतात। ह्या प्रकल्पाचे काम सध्या सुरू आसा। ह्या प्रकल्पाक लागून शेकड्यांनी वर्साची परंपरा आशिल्ले मसणभूंय धोक्यात येवपाची शक्यताय वाडल्या। देखून हे मसणभूंये कडेन संबंदीत आशिल्ले नार्वे सयत दिवाडे, आखाडो, वाशी, मुट्टी आनी हेर वाठारांतल्या लोकांचेर आकांत आयला। तिडकल्ल्या लोकांनी आयतारा मसणभूंये कडेन निदर्शनां केली। मसणभूंयेक हात लावपाचो यत्न जालो जाल्यार आमी वगी रावचे नात। चकपाक ना जाल्यार निदान जळोवपा खातीर तरी मसणभूंय वाचयात। आमचो प्रकल्पाक विरोध ना अशें ह्या लोकांनी स्पश्ट करून मसणभूंय मोडूं नाकात अशी मागणी केल्या। ह्या वेळार लोकांनी थंय आशिल्ल्या काळ्याब्या देवाक गाराणें घातले। देवा काळ्याबा आणि ह्या सगळे सराउंडिंग जे देव आसा आमच्या सगळ्या गांवां वती म्हणजे आमच्या आखड्या वयले दिवाडे, नारव्यां, आमचे ओल्ड गोवा, रायबंदर, मुड्डी, वाशी हे सगळ्यांक ही स्मशानभूमी लागता। आणि ही कितक्याच पुर्वजा काळ म्हणजे कोणाक खबर ना, आमचे आजे पणजे कोणाकूच खबर ना त्या काळाची स्मशानभूमी जाल्यार आयज ह्या प्रोजेक्टाक लागून ही स्मशानभूमी काडटा म्हणून सांगता। आमकां प्रोजेक्ट येयल्ल्या व्हडले कांय ना, प्रोजेक्ट येवचो, डेव्हलपमेंट जावचें, सगळें जावचें, पण जो आमचो अधिकार आसा, जो पुर्वजांचो अधिकार आसा, तो अधिकार आमकां जावो। तेंच्यांनी प्रोजेक्ट करून तेंच्यांनी जाय ते करूं, पूण ही स्मशानभूमी हांगासरूच आसूंक जाय। आमी सगळे गांवचे सगळे लोक आयज एकठांय जाल्या की ही स्मशानभूमी हांगासरूच जावंक जायी आनी हांगासरूच आसूंक जायी। स्मशानभूमी आमी हांगसरली काडूंक दिवचे ना। आमी स्मशानभूमी काडटा ते दिसा आमी हांगा न्हिदतले, आमी मेल्यार उपकारता, आमी गेल्यार उपकारता, पूण आमच्या भुरग्यांक आमी त्रास जावंक दिवचे ना। ही पुरातन काळा पासून ही मसण आहा आमच्या हांगा आणि हो प्रोजेक्ट एक येयल्लो आहा हांगा, तितून ते गंगा घाट आरती म्हणटा। ती गंगा घाट आरतीक आमचो कसलोच कोणाचोच अपोज ना, खंयच्याच गांवाचो अपोज ना। आमकां फक्त इतकोच अपोज आहा, जी आमची हांगली मसण जी पुरातन काळा पासून जी हांगा आसलेली आनी इतके दीस पळय, इतकी वर्सां, इतके सेंच्युरीज म्हणटा तेका, हांगा पळय जे कार्य चालू आसलेलें ते आयज बंद पडपाच्या स्थळार येयल्ले आहा। ते डेमोलिशन करता आमचे। आमी पुलीस कंप्लेनूय केल्ली आसा आनी आमी CMA कडेन पावयल्ली, हो इशू आसलो पळय तो MLAकूय पावयल्लो, हांगल्या लोकल MLA। आनी आमी जे पळय आमच्या तरेन जी कितें प्रयत्न केले तेवूय केल्ले आसा। ही जागा जमीन कितें आसा पळय ती टोटली एंटायरली आमच्या हे पळय जे आमी नांवां घेतल्या, आखाडा जुव्यां, वाणजुव्यां, वाशीर, मुर्डे, हे सगळ्यांच्या नांवार आमी कायदेशीर आहा आमच्या हेजेर। सो आमकां कसलोच कन्सेंट घेयनासतना, आमकां कसलेंच इन्फॉर्मेशन दिनासतना हांगा हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी चालू केल्लो आसा। पण आमची मसण आहा त्याच जाग्यार आमकां दिया, हे सगळ्या गांवच्या लोकांचे मागणें तुमचे कडेन मागता मिडिया तर्फे। कित्याक हो इशू मसणडेचो, मरणाचो, म्हूण तुमी कोण फुडाकार घेवचे ना हें आमकां खबर आहा। तेन्ना आमकां तुमी प्रवृत्त करूं नाका, लॉ एंड ऑर्डर बिगडून लावं नाका बेश्टीच। आमचे पिढ्यान पिढी हांगासर येयल्लो आसा। आमचे कितलेक पयलींचे पिढयेचे हांगासर थडगी आसा। ही आर्किओलॉजिकल सायट आसा, 200 वर्साच्या पयलींची थडगी आसा। हांगासर लागीं बांदकाम खंयसरूच करपाक मेळना आनी ही पवित्र अशी स्मशानभूमी आसा ती तशीच दवरची। तेका कोणें हात लायलो जाल्यार हो प्रोजेक्ट सुद्दां बंद करपाक आमी फाटीं रावचे ना। ही आतांच शिटकावणी सरकाराक दिता। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।